लवादान फकत 3 नाल्यांतले उदक दिवपाक परवानगी दिल्ली, पूण चवथो नालो तांणी बेकायदेशीरपणान वळयला। रान वाठाराचो वापर करून हे उदक आडाव येता। राजेंद्र केरकारान फोंडेचे सभेत सरकाराक सल्लो दिलो। सरकारान फिक्सिंग बंद करचे आनी पर्यावरण तज्ञांचे सल्ले मानून घेवन प्रामाणीकपणान लढचे। हेर उलोवप्यांनी सरकाराच्या घाळपणाचेर बोट दवरले। म्हादय बचावक तेंको दिवपी फोंडा सिटिझन्सची सभा फोंड्यां जाली। हे सभेतय सरकाराच्या नाकर्तेपणाचेर उलोवप्यांनी खंत उक्तायली। पर्रीकर मुख्यमंत्री आसलो त्या वेळार आपणे ताचे नदरेक कर्नाटकान कशें उदक वळोवपाक सुरवात केल्या तें सांगिल्ले। तांच्या अधिकाऱ्यांनी आदी ते न्हयकारले, पूण अभ्यास करपाचो आदेश दिल्या उपरांत ते म्हजे बरोबर आयले। राजेंद्र केरकारान एक टप्पो सांगलो। सुधारित आराखडो जो आसा, प्रकल्प आराखडो, ताका मान्यता दिली तेन्ना लोक जागे जाल्ले आसा। जेन्ना भारतवीर वांचूर राज्यपाल असले त्या वेळार गोयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या लक्षात हांवें हाडून दिले की कर्नाटकान कळसाचे जे उदक आसा ते वळून व्हरपा खातीर सगळी संरचना निर्माण केल्लेली आसा आनी उदक जे आसा ते उदक त्या भुयारी कालव्यांतल्यान मलप्रभेन वयता। त्या बरोबर तेंच्यांनी विचारले जलसंसाधन खात्याक, तेंच्यांनी सांगले ना म्हणून, तशें ना। मागीर तेंच्यांनी आदेश दिलो की तुमी चला म्हाज्या वांगडा आनी पळयात म्हणून। आनी मागीर गोंय सरकारचे अधिकारी जे आसा ते येयले म्हाज्या वांगडा आनी हांवें तेंकां दाखयले कशा पद्दतीन उदक जे आसा ते कळसाचे उदक जे गोंय वाटेन वचोंक जाय आसले ते मलप्रभेन वयता। एकंदर ज्या पद्दतीचें बांदकाम केल्लेलें आसा ते तेंच्या राज्यान आसा, कर्नाटकान आसा। महाजन आयोगान हो जो भाग आसा तो महाराष्ट्राक दिल्लो आसा, पूण ज्या पद्दतीन मद्रास प्रेसिडेन्सी असताना केरळचे उदक तामिळनाडून वयता त्याच पद्दतीन कर्नाटकाक दिसता की हे उदक आसा ते पयलीं आमी वळोवपाचें आनी मागीर हो जो सीमा प्रश्नाचो मुद्दो आसा तेचेर झगडपाचें। आनी त्याच पद्दतीन 1973 सावन म्हादयच्या वेगवेगळ्या नाल्यांचे उदक जे आसा ते वळोवपाचो प्रयत्न जो आसा तो कर्नाटकान सुरू केला। गोयचे उदक वळोवपाचे षडयंत्र बंद करतले जाल्यार दोनच उपाय आसात। एक म्हटल्यार लोकवस्ती आनी शेतां भाटां सोडून गोयचो उरिल्लो म्हादय वाठार टायगर झोन म्हूण घोशीत करचो आनी भांडुरा नाल्याचें काम जे अजून सुरू जावंक ना ते आडायतले जाल्यार वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाचो आदार घेवन कर्नाटकाच्या भीमगड अभयारण्याचो उपेग करपाक जाय। राजेंद्र केरकाराचो सल्लो। वयर जर कर्नाटकान हे पाणी वळोवन येले जाल्यार परिस्थिती एकदम हातीभायर जातली आनी म्हणून हांव गोंय सरकाराक सुद्दां परती विनवणी करीत आसा की तुमी जो गोंयचो म्हादयचो जो वाठार आसा तो लोक वस्ती त्या वाठारान जी शेती बागायती हे सगळे वगळून उरलेलो जो भाग आसा ताका तुम्ही टायगर रिझर्व म्हणून घोषित करा। त्या शिवाय कर्नाटकाच्या अर्धान जे भीमगड वायल्ड लायफ सँक्च्युरी जाल्ली आसा जी जावच्या खातीर आमी खूप यत्न केले 2012 तेचे फायनल नोटिफिकेशन जे आसा ते कर्नाटकान काढले। आता थंयसर कर्नाटक जे आसा ते भांडुरा नाला म्हणजे तेवटेन खानापूरच्यान जर येयले जाल्यार निरशे गांव आसा थंय ते धरण बांदपाचे आसा आनी ते धरण बांदून ते जवळजवळ म्हणजे 3.9 TMC फीट उदक 1.72 TMC फीट उदक जे आसा ते कणकुपच्यान व्हरताले, चोल्लाच्यान आनी कणकुपच्यान आनी सुल्लाच्यान ह्या 3 गांवांतल्यान व्हरपाचे तेंच्यांनी थारायल्लें आसा। आनी ह्या अर्धातले उदक जे आसा ते जवळजवळ 2.18 TMC फीट उदक जे आसा ते भांडुरा नालाचे व्हरपाचे आसा। तर भांडुरा नालाचे काम जे आसा तेंच्यांनी सुरू करूंक ना आनी ते काम जर रोखताले जाल्यार केवळ भीमगड अभयारण्य जे आसा कर्नाटकाचो त्याचो आमी बऱ्या पद्दतीन उपेग करूंक शकता। कारण जो मेरेन आमी वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट आसा 1972 चो कायदो त्याच्या माध्यमाचो आमी केंद्र सरकाराक सांगपाक जाय की हे उदक जे आसा ते उदक अभयारण्याच्या दिशेन येता ते वळोवंक मेळना। पूण कर्नाटक सरकारान एक षडयंत्र निर्माण केला। ते षडयंत्र म्हणजे आमच्या राज्यातल्या लोकांक पिवपाच्या उदकाची गरज आसा आणि त्याका लागून हे उदक जे आसा ते आमकां वळोवन व्हरपाक जाय। त्याच मुद्द्याचेर केंद्र सरकारान आणि केंद्रीय जल आयोगान आणि ट्रायब्युनलान तांकां 3.9 TMC फीट उदक वळोवपाक दिल्लेलें आसा।
आणि ते उदक थारोवपा खातीर आयज आमकां एक जाणून घेवपाक जाय की आमच्या न्हंयांची परिस्थिती कशी आसा। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।